नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया हरव्या मिरसांगाचे बांगडुल्यांचे सुकें। हे हांवें बांगडुल्यो उजरोवन घेतल्या। पळयात, बांगडुल्यो एकदम ताज्यो आसा, फ्रेश आसा। धाकले बांगडे हाज्या पेक्षा सुद्दां ल्हान मेळटा, ते सुद्दां घेतल्यार जाता। हे हांवें उजरोवन घेतले आनी तांकां मीठ लायलां। सुकें करपाक आमकां मिरसांग वांटून घेवपाक जाय। ताज्या खातीर हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या। ही हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल्ल। 4 हांव हरव्यो मिरसांगो वांटपाक घालतां। हरव्यो मिरसांगो घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। ह्यो 3 हरव्यो मिरसांगो उबे शिनून आमकां शिजपाक घालपाक लागतल्यो। तातूंत हांव घालतां अर्दो चमचो हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालतां कोथमिरेची पावडर। कोथमिरेच्या पावडराच्या जाग्यार सुकी कोथमीर घातल्यार जाता। थोडीशी आमटाण वाटपाक घालतां। हातून उदक घालून वाटून घेवया। वाटता आसतना एकदम बारीक वाटपाक जायना, मातशी मोठी दवरपाक जाय। ही पळयात, मिरसांग अशी वाटून घेवपाक जाय, मातशी मोठी दवरपाक जाय, एकदम बारीक वाटपाक जायना। ह्यो हांवें 3 हरव्यो मिरसांगो उबे शिनून घेतल्या। सुकें करपाक हांवें मातयेचें आयदन घेतलां, त्या जाग्यार तुम्ही दुसरें आयदन तुम्ही घरान वापरता ते घेतल्यार जाता। ही ग्राइंड केल्या ती मिरसांग तातूंत घालून घेवया। हातून हांव थोडेशें उदक घालतां। उदक घालता आसतना खूब घालपाक जायना, पातळ करपाक जायना, सुकेशेंच दवरपाक जाय। 1 इंच आलें हांवें धाडावन घेतलां, ते घालतां। थोडीशी तेफळां हांवें धाडावन घेतल्या, ती घालतां। ही हांवें ताजी तेफळां घेतल्या। ताजी तेफळां ना जाल्यार सुकी तेफळां घातल्यार जाता। मिक्स करून घेवया। मिक्स करून घेतल्यानंतर आता हे आमकां गॅसार दवरून शिजोवन घेवपाक जाय। सुक्याचो मसालो हांवें गॅसार शिजत दवरला। आता हाका पयलीं आमकां बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालतां चवी पुरतें मीठ। मीठ आमी थोडे बांगड्यांक लावन दवरला, ताका लागून मीठ हांव थोडें घालतां। मिक्स करून घेवया। हातूंतले मातशे मिरसांगो शिजोवन घेवपाक जाय। मिरसांगो शिजल्यानंतर मागीर नुस्तें घालपाक जाय। आता हातूंतले मिरसांगो शिजल्यो, आता आमी नुस्तें घालून घेवया, बांगडे घालून घेवया। बांगडे घालता आसतना अशें हळू घालपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या आनी बांगडे अशे सारके मसाल्यान बुडोवन घेवपाक जाय। बांगडे घातल्यानंतर दवळून घेवपाक जायना, दवळून घेतले जाल्यार बांगडे मोडटा। ही हांवें 2 सोलां घेतल्या, सोलांचे हांवें बारीक कुडके केल्या, ती घालतां। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या, बांगडे शिजोपर्यंत सुके शिजोवन घेवपाक जाय। ताजेर हांव झाकण घालतां आनी बांगडे शिजोवन घेतां। आता मातशें मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। खतखतो येवपाक लागला। सुके दवळटा आसतना हळू दवरपाक जाय, नाजाल्यार बांगडे मोडटात। बांगडुले अजून शिजूना, ताका लागून परत झाकण घालून शिजोवन घेता। आता पळोवया बांगडे शिजले जाल्यार। पळयात, आता बांगडे बरे शिजल्यात। बांगड्याचे सुकें, बांगडुल्यांचे सुकें हरवे मिरसांगो घालून केलां। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।